पार्टी आपल्या संघटनात्मक रचनेचेर भर दिल्ली आसा. निवडणुकीच्या तयारीच्या पयलीं संघटनात्मक काम पार्टी सदोदीत करता. आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष संघटनात्मक दौरे करपा खातीर वेगवेगळ्या मतदारसंघात फिरत आसा. काल म्हणजे पयलीं सांखळे मतदारसंघात जालो, काल तांचो केपें मतदारसंघात जालो. म्हजो दौरो हो फाल्यांच्यान सालिगांव मतदारसंघांतल्यान सुरवात जाता. वेगवेगळी कामां जी फावंडेशन स्टोन इनॉग्रेशन्स ह्याची कामां, हाज्या व्यतिरिक्त लोकांक पर्सनली मेळप, म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंयचें काम त्या मतदारसंघात कशें चल्लां, ओवरऑल मतदारसंघाच्या डेव्हलपमेंटाचो सगळो विकास आढावो घेवप, हाज्या खातीर फाल्यांच्यान म्हजेय दौरे सुरवात जाता. आनी निश्चितच ज्या पद्दतीन खूब बरो रिस्पॉन्स आमकां पार्टी म्हणून मेळत आसा. आमकां खात्री आसा की 2022 पूर्ण भोवमतांत 2022+ अशें सीट आमी निवडून येतले हाजी म्हाका खात्री आसा. सर ते सेंट्रलाचे 4 लाख आसले ते बी हे करतले तुमी? सेंट्रलान चुकी तूं परत सांगता, सेंट्रलान 4 लाखाची येवजण ही डिक्लेअर करूंक ना. तांच्यांनी जी काडली परत विड्रॉल केली, त्या खातीर चुकीचो समज नाका. केंद्र सरकारा कडेन खंयचीच योजना 4 लाखाची पॅकेज दिवपाची अशी योजना ना. त्या खातीर आमी जे 2 लाख रुपया दिल्या हे स्टेट ट्रेजरींतल्यान दिल्ले आसा. हे फक्त गोंय राज्यानूच केला, बाकीच्या खंयच्याच राज्यान अशा पद्दतीची योजना ही कोवीड डेथ रिलीफ पॅकेज एक्सग्रेशिया 2 लाख रुपया अमावंट दिवपाची काडूंक ना. सर मोबिनाची आनी मायकलाची ती खूब सांगा.